आज सगळे आमचे आमदार मंत्री आणि पार्टीची कोर टीम अशी आज बैठक झाली। काही जण आउट ऑफ स्टेशन असल्या कारणान काही आमदार मंत्री पावना, पण बहुतेक ऑलमोस्ट सगळे आशिल्ले आणि तातूंतल्यान एक दोन तीन विषय, एक प्रायमरी मेंबरशीप आमची जी चालू आसा ती थोडीशी मातशी फास्ट जावपाक जाय, त्या संदर्भात चर्चा केली। आज पर्यंत कितें जाल्लें तें सांगलें। आणि सेकंड थिंग सेवा पखवाडा म्हणजे आमी प्रधानमंत्रीजींच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान 15 दीस जे कार्यक्रम करतात त्या संदर्भातले कितें करप ते तांच्यांनी कसो इनिशिएटीव घेवप त्याचेर चर्चा जाली। आणि त्यानंतर सगळ्यांनी मिळून म्हणजे जशें काल विचारताले की एक वेगवेगळे उलयतात, त्यामुळे सगळ्यांनी एखादें उलयता आसतना एखादो विषय आसत जाल्यार तो कन्सर्न मनशा कडेन उलोवचो, पब्लीक उलोवप ना अशा पद्दतीचें हें आता। आनी कितें आलें आतां तें रिशफलिंगाचेर बा कितें रिशफल बा तशें येद्या व्हडल्या ग्रुपान कशें उलयता ते वयर न्ही तें हांगा चडशे मिनिस्टर आसले सगळे एमएलए कितें मेजर पॉयंट अजून आनी काय सगळ्यांनी सांगता। आनी कंपल्सरी सगळ्यांनी एक सांगिल्लें आसा की सगळ्यांनी किमान आठवड्यांतल्यान एक दीस मुख्यमंत्र्यान सांगलें की एक मंत्री प्रदेश कार्यालयात बसतलो आणि कंपल्सरी सगळे मंत्री जे आसात तेंच्यांनी किमान एक दीस आपलो सचिवालयात बसूं जाय, जेणे करून पब्लीकेक तेमकां मेळपाक जाय हें आमी सांगिल्लें। कितलें थँक्यू।